प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची पहिलीच रॅली दक्षिण गोंयांत जाता। दक्षिण गोंयची तांची पहिली रॅली विकसित भारत या रॅलीक प्रधानमंत्री संबोधित करतले आणि हाका लागून प्रशासनान हांगा चोख बंदोबस्त दवरिल्लो आसा। हांगा जवळ जवळ 3000 पुलीस गोवा पुलिसाचे हे हांगा दवरिल्ले आसा सेक्युरिटी। हाका लागून त्याच भायर CRPFच्यो 4 कंपनी दवरिल्ले आसात। SPS तेही आसात। त्याच बरोबर हांगा प्रायवेट सेक्युरिटी भितर जो माटवांक भितर आसा थंय प्रायवेट सेक्युरिटी दवरिल्ली आसा। प्रशासन सगळे तयार हांगा लक्ष दिवन आसा। प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी काल रातीच्यान हांगा आपले कोण निरीक्षण करताले आणि तांचे बारीक बारीक लक्ष आसा। त्याच भायर ट्रॅफिक पुलिसांनी आपलो वेगळो फौज जी आसा ती भायर दवरिल्ली आसा रस्त्यार ट्रॅफिक सांबाळपाक। काही कडेन ट्रॅफिक डायव्हर्जन केल्लें आसा। चडशे ट्रॅफिक डायव्हर्जन आसा ते आल्लेमच्यान वतले। फातोड्डा पुलीस स्टेशना कडल्यान आल्लेम राया अशें साकून एअरपोर्टार वचपाची केला। त्याच बरोबर हे सायडीन नॅशनल हायवे वयल्यान वेस्टर्न बायपासाचेर ट्रॅफिक डायवर्ट केला। हो जो मेन रोड आसा KTCचो हो रोड पूर्ण बंद उरतलो आणि थोड्या वेळान म्हणजे बरोबर 2 सुमार प्रधानमंत्रीचे हांगा आगमन जातलें। 2:45 रॅली चालू जातली आणि ताजे नंतर ते म्हणसर हो रोड बंद आसतलो। KTC बस स्टँडाचो मुवमेंट आसा जेन्ना पुलीस सांगतले म्हणजे प्रधानमंत्री येवपाचो टायम आसा तो KTC बस स्टँडाचो मुवमेंट बंद केल्लो वतलो आणि ताजे जाग्यार बोड्डा आल्लेम सर्कल हांगच्यान बसी डायवर्ट केल्ली वतल्यो। त्याच बरोबर नुवेच्यान बसी डायवर्ट केल्ली वतल्यो। लोकांची रीक आतां येवपाक सुरू जाल्ली आसा प्रोग्रामाक लागून। आतांच लोक हांगा पाविल्ले आसात आणि बरोबर हो प्रोग्राम प्रधानमंत्री हांगा जेन्ना 2:45 पावतले आणि 2:45 ते रॅली स्टार्ट करतले 4 हांगा रॅली काबार जातली। दक्षिण गोंय प्रशासनान खबरदारीचो उपाय म्हूण ह्या हाच्या KTC बस स्टँडाच्या सध्या आशिल्ल्या जंय रॅली जावपाची आसा थंयच्या 5 किलोमिटराच्या फेरीवेरा भितर एअर एक्टिविटी बंद केल्ली आसा। त्याच बरोबर होलसेल फिश मार्केट आसा तेही बंद दवरिल्लें आसा आणि हांगा जी सायडीची दुकानां आसात ती बंद आसतली। दक्षिण गोंयच्यान गोमंतक TV खातीर हांव गौरव मलकालेकर।